भोमा अडकोण हांगसर सातेरी महादेव देवळाचो वर्सुकी वर्धापन दीस समारा जालो। ह्या वेळार कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हजर आशिल्ले। आरडेक्स गोवा खातीर भोमाच्यान महेंद्र गांवकर। विघ्नहर्त्या या महागणपतीक नमन करून ह्या ईश्वर सातेरीच्या प्रांगणात प्रतिवर्सा प्रमाण भोमा जे काही वर्धापनाचे सेवा ईश्वर आणि सातेरीची महादेव आणि सातेरीची जी काही प्रतिवर्सा प्रमाण नवचंडीचे अनुष्ठान सनवग्रह आणि लघुरुद्राची सेवा ह्या वर्साची सेवा सगळ्यांनी केल्ली आसा। ह्या केल्ले सेवेचे शुभफल म्हटल्यार प्रत्येकाक आयुष्य आरोग्य सुख शांती समाधान ग्रहमाना संबंधी होणारे कसले अडचणी आसत तांचे निवारण, त्याच प्रमाणान विशेष सांगपाचें म्हटल्यार जो काही अपघात किंवा ग्रहमाना संबंधी इहजन्मादी पूर्वजन्माचो काही दोष आसता ताजें निरसन आणि सदा सर्वदा सुख शांतिमय वातावरण ह्या वास्तून जावचें, एकमतान एकनिश्ठान सगळ्यांचे एका उतरान सगळीं कार्यां जावचीं म्हणून ही देवा चरणा कडेन वर्सपदार्थ प्रमाणाची सेवा केल्या। सातेरीच्या ह्या वर्धापन दिनाच्या निमित्त सगळ्या भोमवासियांक म्हज्यो लाख लाख हार्दिक शुभेच्छा। त्याचप्रमाणे जे एक वैशिष्ट्य सातेर म्हळ्यार आमचें एक गोंयचें एक आराध्य दैवत आणि ज्या तरेन ह्या सातेरीन त्याच बरोबर ह्या भोमवासियांचें जें तांचेर एक सासाय आसा आणि ज्या तरेन तो हो उत्सव जाता आणि सांजेच्या वेळाचेर तो दिपोत्सव जाता आणि मोठे संख्येन ह्या गांवच्यो सगळ्यो भगिनी एकत्र येतात हें खरें वैशिष्ट्य जावन आसा। आणि अशा वेळाचेर आणि एकोप्यान कशें रावप आणि त्याच बरोबर हे देवळाचो सर्वांगीण विकास करून तेजे बरोबर ह्या देवळा भितर तांचो सासाय कशी मुखार व्हरून भुरग्यांक ताजेर सासाय कशी आसची हे सातेरीच्या सान्निध्यान दिसून येता। हांगा ज्यो आरत्यो वाजयतात तातूंत भितर एक खुबशें एक वैशिश्ट आसा, भजन जाता, बरे तरेचे आरतीचें सुवारी वादन जाता आणि ह्या देवळांतल्यान एक कलात्मक जे गुण जे आसात तेवूय भायर सरता। अशा वेळाचेर ह्या सगळ्या भोमवासियांक ह्या 8व्या वर्धापन दिनाचे परत एकदां हांव शुभेच्छा व्यक्त करतां। आमी दर वर्सा प्रती प्रमाणे सातेरीचो आनी महादेवाचो वर्धापन दिन उत्सव मोठ्या धमाचे सगळे ग्रामस्थ एकवटान येवन करतात आणि आमी सगळे भावीक ग्रामस्थांचे एकवटान येवन आमी हो उत्सव मोठ्या उमेदीन दबाज्यान जमयतात आणि सगळे आनंदीन ह्या उत्सवाक पार्टिसिपंट जातात। आमच्या हांगासर भोमाचें देवस्थानां आसा त्या एकूय देवस्थान स्थापनेचें देवस्थान ना, सगळे देवस्थानां जीं आसा ती स्वयंभूत जाल्लीं आसा, उपस्थित जाल्लीं आसा आनी आमकां ह्या देवस्थाना वयल्यान आमकां खूब कार्य करपाक खूब उमेद आसा। वर्धापन दीस साजरो करता आनी हांगा व्हडले महाप्रसादाचो एक लाभ घेता सगळे भावीक गांवचे। हांगा बाणस्तारी कुंडय बारसेल अशे खूब गांव लागी सगळे बरे भाशेन वागता आनी बऱ्या एकोपान रावता।